जायत्या क्रिस्तांवांच्या मोदींत एका रितीचें भेय आसा आमकां खालें जातलें खोलोसो सरकार येतलो कितें जातलें कितें घडटलें गे म्हणून सवाल हांवें वडलो विचारलें आमी कोणाक बी येता गे म्हणून ताकाच आमचें भेय कोणाचेर आसाचें कोणाचेर आसूं नजो जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या वचपाचेर एक मोठवणी हाड आमी करया आनी थोड्याच तेंपांनी आमचें एलिसांव सुरू जाता न्ही हय जायत्या क्रिस्तांवांच्या मोदींत एका रितीचें भेय आसा आमकां खालें जातलें खोलोसो सरकार येतलो कितें जातलें कितें घडटलें गे म्हणून हय नागी हाचे भशेन तुमी तर्क करूं नागी केला गे ना करतात न्ही गे हाचे भशेन एका रितीचें भेय तुमच्या काळजांत आसा गी ना आसा हय आतां सवाल हांवें वडलो विचारलें आमी कोणाक बी येता गे म्हणून आमी कोणाक बी येता गे म्हणून आमचें चरित्र कितें म्हज्या मोगाळ इश्टान आमचें चरित्र कितें जें कितें ह्या संवसारांत भोळादीक आसा म्हणलें तें नास जावन ताचेर जैत वेल्ली चरित्र आमची जें कितें ह्या संवसारांत भोळादीक आसा म्हणलें भोळादीक रोमाघर भोळादीक आसले आनी त्या रोमाघराच्या राजवैभाचेर अजिगज उबे रावन सगळ्या संवसाराक एक दिशा दिवची पवी सभा आसा आनी त्या चरित्रेचेर आमी आसा आनी ह्या चरित्र बांदली कोणें देवान ताकाच आमचें भेय कोणाचेर आसाचें कोणाचेर आसूं नजो आयचें वचप पळय गे आयचें पयलें वचप जावन दी किर्तन जावन दी या आयचो वांजेल जावन दी हांगा भोव अपुरबायचे लिसांव दी आमी कोणाक भियेची गे म्हणलें तुमी पळया जें कितें संवसार देखता जें कितें संवसार पळयता त्या प्रमाणे आमी पळयोवन जियेल्यार आमी हांगासर सगळीं भियेता हांव भियेतां तुमी भियेता आमी सगळीं भियेता जें कितें देवाचे दृश्टीन आमी पळोवंक शकता तर आमकां भेय ना आनी कदाळ आमी भियेता आमकां बेश्टोवची हजार जाणां येतात आमी कदाळ भियेना आमकां कोणेच भियोंक जायना दाखल्याक तुमकां दिता आतां तुमी हें सकला सोलोन येता आसतना थंय 4-5 फेटे आसात न्ही गे वो तें सकला हय ते तुमी बायकार येतना ह्या सोलोन येता आसतना भोंगून तुमच्या पांयाक साबोंक येतात तुमी थंय रावन ताका बेश्टे गे ते धांवतात तुमी धांवल्या तर तुमची फाट धरतात सारकें हय की न्ही आं आयचें वचपाक कितें सांगतात आयचें वचपाक कितें सांगतात आयचें पयलें वचप एजेकियल प्रवादी संवसार न्ही इस्रायल परजा आपूण संपूर्ण जालें आपणाचें काबार जालें म्हणटा आसतना कोण तांकां राखता देव राखता कोणें ताणें विसरलें कोणाक ताणें विसरलें इस्रायल परजेन रायाक ताणें विसरलें पळया कोणाक विसरलें रायाक आमकां अनेक देशा भशेन एक राय दी म्हणून विसरलें कोणें इस्रायल परजेन ताणें राखलें तांकां ना ताणें तांकां नासाक आपोवन व्हेलें आनी आतां कितें करता आपले देवूच तांकां विंचता आनी म्हणटा हांव जातलो तुमचो राय तुमी जातली म्हजी प्रजा ही ग्रेस्त काय देवाची हें बरें म्हूण देवाचें कित्याक आमी देवाची त्या पासून तो म्हणटा हांव तुमकां परत एक राष्ट्र करतलो एक पवित्र राष्ट्र करतलो एक आशिर्वाद करतलो तुमी जें कितें केलां सगळें हांव मोती घेवचो ना बगार हांव पुराय सोडून तुमकां परत म्हजी करतलो आपणाची करतलो आयच्या वांजेलान पळया गे जेन्ना लाजारासाक जिवांत उठयले उपरांत जायते जण जेजूक पातयेवंक पळयत आसतना ते प्रधान याजक कितें म्हणटात हाका अशें सोडल्यार आमकां तो नाश करता कोणाक ते पातयताले कोणाचेर पातयवन आसले ते देवळाचेर ताचे भितर आशिल्ल्या ते देवाचेर ते पातयनातले आनी जे देव कितें करता पळया गे आपणाच्या पुताक ह्या संवसारान कितें नास म्हूण चिंतलें सलवणी म्हूण चिंतलें तसो विशय तसो संदर्भ
तो ह्या संवसाराचे उत्तम जावन दिसता आनी साल्वांसां आमकां दिता. ही आमची चरित्र. दिस इज आवर हिस्ट्री. वॉट इज शेम, वॉट इज डिफीट, कितें चलोवन कितें नालिसाय म्हणलें देव बेसांव जावन आमकां दिता आनी त्या देवाक आमी फाटलाव करनासा. ताकाच आमी कोणाकी भियेचें म्हणना. जर आमी देवाचेर पातयेनी दोन जियेता तर, जर हांव जावं तुमी जावं देवाचेर पातयेनी दोन जियेना तर पातयेनी खाली विश्व्यांची न्ही, पातयेनी आमचे अखंड भावार्थ निजायकी आमचे सगळे काळजान, सगळ्या मोनान, सगळ्या सक्तेन ताचेर पातयेन धरची आनी ती पातयेनी आमकां सदांच धैर्यान जिवंक प्रयत्न करता. तीच कृपा ह्या मिसावळार आमी मागया. आमेन.